शाळेच्या भुरग्यांच्या सेफ्टीविशीं गरजेच्यो गजाली चालीक लावपाचेर सुप्रीम कोर्टान केंद्र आनी गोय धरून सगळ्या राज्यांक 3 सप्तकां भितर जाप दिवंक लायल्या। 2 बायलां आदवोगादांनी कोर्टान भुरग्यांच्या सुरक्षेते खातीर थारायिल्ल्यो गायडलायनी लागू करच्यो म्हूण याचिका घाल्ली। तांणी कांय नव्यो गायडलायनी सुचयल्या। स्कुलाची बस वा गाडयेन भितर सरत सावन भुरग्यांच्या सुरक्षेचेर लक्ष आसूंक जाय म्हूण ही याचिका। म्यानमारांतल्या रोहिंग्या मुस्लिम घुसखोरांक भारतांतल्यान भायर काडून एके वटेन मोदी सरकाराच्यो हालचाली चल्ल्यात आनी म्यानमारान अत्याचार चल्ल्यात म्हूण रोहिंग्याची गोंयच्या तालुक्यांनी निदर्शनां चल्ल्यात। वास्को पीस रॅली जाली। बरोबर वास्कोचो आमदार कार्लोस आनी नगराध्यक्ष दीपकूय आशिल्लो। For the Rohingya Muslims who are being persecuted and killed in Burma by the government, he must to show our solidarity ki आम्ही तुमच्या वांगडा आसा and we are with you, and just to get the world notice and Indian government also notice that we Muslims of Goa, we feel for them and like you should do something to help them. That is why this is the rally घेतला आम्ही ते. So and we request the Indian government to do something, help them, and the full world, everybody should criticize the Burma government, Burma which is now Myanmar, to stop that killing, prostitution. They feel 3 lakh people have been displaced from Burma and they have come to Bangladesh and all those countries. So that killing should stop and every full world should condemn them and help the Rohingya Muslims which are really in a bad state. क्रीम कॉर्नर परवरे एक नवे आईस्क्रीम आणि ज्यूस सेंटर सुरू जाला। अक्षय नायकाचे हे नवे वेंचर। We have opened a new venture called Cream Corner at Delfino's Porvorim. We will be serving a wide range of ice cream. Along with that, we will have shakes, juices and snacks. So people going around, in and around over here, please come and do visit our stall. As always, Akshay, even as a child, had a business mind. So I wish him all the best. And may, as he always planned, he needs to have more of this and set up a good business empire. यूकेचो डेव्हिड 10 महिन्याच्या पदयात्रेर आसा। वॉक ऑफ जॉय म्हूण तो 6000 किलोमीटर चलपाचो। कन्याकुमारी ते अमृतसर, ब्रेस्तारा तो गोंयान पावलो। Hi, my name is David. I'm originally from UK. We are here in India on a padayatra called Walk of Joy, a 6,000 kilometer walk from Kanyakumari to Amritsar. A journey in total of 10 months. We started on 15th July and we will finish in May 2018. We are walking with 2 main goals. Firstly, to share joy and happiness with all people. And secondly, to raise awareness on sustainable and positive agriculture. Telling the story from the farmer's mouth about the positive solutions facing farmers today. I'm here walking with my 2 friends. One of whom is here today, Mr. Jazveer Singh from YCDA NGO in Patiala, Punjab. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फोंड्या राती पंडितवाड्यार गादयो पड्डे असले घराचे इंटिरियर्साचे सामान विकपी दुकानांक उजो लागलो। उज्यान दुकानाचे सगळे सामान लासून काबार। कुशीक आशिल्ल्या गॅरेजीन दवरिल्ल्यो 7-8 टू व्हिलरी लासल्यो। त्या टू व्हिलरी स्क्रॅपाच्यो म्हूण कळटा। दुकानांच्या आनी लाशिल्ल्या मोटरसायकलींचे मेळून 10 लाखाचे लुकसाणीचो दावो केला। मडगांवा पेड्या फर्निचराच्या गुदावांकूय उजो लागलो। कॉज ऑफ फायर कळूंक ना न्ही? कॉज ऑफ फायर कळूंक ना। तुमची जाली ही 12 सुमार जाली। कितें ऑलमोस्ट म्हणजे हांगा शॉर्ट जालें दिसता। अशें आनी फाटल्यान गॅरेजी आसा पळय, गॅरेज फाटल्यान ताका उजो पेटला। थंय 12-14 स्कुटरी हें जवळ। आनी हे कसले शॉप आसले? हें आमच्यो गादयांची कवरां बी करता न्ही, गाडयांची शॉप आसलें। कितें म्हणल्यार कारण कितें काय उजो? कारण कांयच कळना आमकां। जेन्ना म्हाजो मावशे भाव हांगा म्हाका सांगपा येयलो हांगा उजो पेटलो म्हणून, तेन्ना आमकां हांगा सगळ्यांक बोवाळ जालो आनी आमकां सगळें कळ्ळें हांगा उजो पेटलो म्हणून। कितल्यांक सुमार? 12 हें। कितले पर्यंत जालें मागीर? 12 ते 2 पर्यंत हें केलें।
कितल्यो गाडी हाडलेल्यो बीन 2-3 गाडयो हाडलेल्या आनी लॉस म्हणल्यार लॉस म्हणजे आता त्या पात्रांक कितकें म्हळ्यार हे सगळे हे जाले दिसता न्ही कुशन बीन आसता कुशीन कंप्लीट हें जालें सगळ्या भायर तशें फाटल्यान गॅरेज आसा न्ही तिजे 13-14 गाडयो. इतल्या मजगतीं मडगांवां पेड्या फर्निचराच्या गुदावांक उजो लागलो. थंयचो लोक आनी फायर ब्रिगेडीन मेळून उजो पालयलो. फायर ब्रिगेडीन खंय 2 लाखांची प्रॉपर्टी साल्वार केली. आमी हांगा उबे आशिल्ले गणपती गेलो मुखार पळयता जाल्यार उजो पेट्टालो थंय. मागीर हांव गेलो पालोवपाक दुखून उडयलें तें नाल्यार आनी पेट्टा आशिल्लें. कित्याक पेटलो पयलीं सोफा सेटा पेटला. एक सोफा आशिल्लो भायल्यान सोफा दवरलेले. म्हाका दिसता फुगट्याचें कितें तरी पडला पयलीं तेजे वयल्यान तो पेटलो. तरी तो आमी दुखलून उडयलो हांवें पयलीं फातरांनी हें केलो नाल्यार आख्खें पेट्टालो तेंगे. कोणाय खबर घर न्ही तो एकटो मुस्लीम थंय सोफा हें करता कार्विंग बी करता आनी एक ह्या सायडीन राजू आहा पूण पिंटोले प्रॉपर्टी अशी खबर आहा म्हणून राजेन नायक. 55 पडलेले घरा उज लागले म्हणून तेन्ना आमी ताबडतोब टर्न आउट केलो आनी आगेन पळयलें जाल्यार सायडीन उजो घराक फाटलेली लागलेलो चड कांय जावना आनी भितर तेजी फर्निचर आसलें कुशन हां ना कशें लागलो तो आमकां कांय आयडिया ना आमी तो काडटालो ना लायटीची कनेक्शन भितर सायडीन कांय ना तुमी तेजें हें भरलें आसा सामान फर्निचर काय जालें ना फर्निचर व्हडलेशें कांय जावना सगळें सेव जालें. हय सेव जालां तेजें मातशें भितलें मातशें उदक मातशें इतलें ओली ते घराचे वयले घराचें मातशें रूप मातशें गेलें मेजर कांय जावना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी सावयो डायस. घेऊया एक ब्रेक.